नमस्कार गोमणकर टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर। मातशा वेळान आतां सुरवात करता इलेक्शन एक्सप्रेस ह्या बुलेटिनाक। मिशन साश्टीची गरज ना, साश्टीकारांचो भाजपाक आसा पुराय तेंको, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। काँग्रेस आणि भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान पुराय गोंयाक लुटला, तृणमुलाच्या महुआ मोहित्राचो आरोप। आर्थीक उदरगती खातीर रेल्वे दुपट्टीकरण गरजेचें आनी कुडचरकारांचो रेल्वे दुपट्टीकरणाक आसा पुराय तेंको, सांगता निलेश काब्राल। हे फावट भाजपाक सालसेट मिशन करपाची गरज ना, कारण हे फावट साश्टीकारांचो भाजपाक पुराय तेंको आसा, असो विश्वास डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलो। दामू नायक आनी बाबू आसगांवकाराक साश्टीकारांनी वेंचून दिवचे, निवडून येतकीच बाबू आसगांवकाराक उपमुख्यमंत्री पद तशेंच दामू नायक हांकां मंत्रीपद दितले अशें विधान तांणी केलां। मडगांव भाजपा कार्यालयाच्या साश्टीच्या 7 उमेदवारांच्या हाजेरीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदा वेळार तांणी हें विधान केलें। सालसेतीन एक काळ आम्ही सालसेत मिशन वगैरे वगैरे कार्यक्रम सगळे करताले, पण तेजी म्हाका एक फावटी गरज दिसूंक ना। आमी सालसेत मिशन करूनय बी आमकां वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या पद्दतीचो अनुभव आयलो, पण हे फावटी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता की समेस्त सगळे सालसेतीतले लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा आनी म्हाका विश्वास आसा की सालसेतीत हे फावटी मोठ्या प्रमाणात कमळां फुलतली, कमळ न्ही कमळां फुलतली हाचो म्हाका विश्वास आसा। आणि त्या खातीर हांव समेस्त सालसेतकारांक सांगपाक सोदतां की फुडल्या सरकारान तुमकां 2 मंत्रीपदां मेळूंक शकता। एक उपमुख्यमंत्री पद बाबू आसगांवकर आनी दामू नायक हाका निवडून दियात, तो ह्या सरकाराक मंत्री आसतलो हें हांव ठामपणे सांगतां। कारण आमी ज्या पद्दतीचें काम हांवें सालसेतीत चालू दवरलां त्या पद्दतीन आमचे उरलेले उमेदवार तुमी मुद्दामून पळयतात, 9 उमेदवार जरी असले, पक्षावियो ज्या पद्दतीन प्रचार करता, ज्या पद्दतीन लोकां कडेन वयता, ज्या पद्दतीन पेनेट्रेट करता, तांणी लोकांचो विश्वास संपादन केला। त्या खातीर नव्या जाग्यांचेर सुद्दां कमळ फुल्लें आसत जाल्यार सरप्रायज जावं नाका। भाजप सरकारान पयशे घेवन नोकऱ्यो दिला आनी ताका लागून भ्रष्टाचार जाला, मतां मेळपाक जाय म्हणून नोकऱ्यो दितात। काँग्रेस भाजपाचे डबल इंजिन आसा आनी तांच्यांनी पुराय गोंयाक लुटला, असो आरोप तृणमूल पक्षाची खासदार आनी गोंय प्रभारी महुआ मोहित्रा आनी उपाध्यक्ष राजेंद्र काकोडकरान केलो। जॉब्स कित्याक क्रिएट करतात? मतां खातीर करतात। आणि जॉब सुद्धा प्रत्येक जण पयर सुद्धा बाबुशान म्हणला की PWD करप्शन जाल्लें, PWD पैसे घेवन हें दिल्लें, हालींच केलां 2 दीस पयलीं। म्हणल्यार तांणी कन्फर्म करतात की जॉब्सांक खूब भ्रष्टाचार जाला। They had a person whose marks were much lower than the cutoff required for a particular vacancy. But what happened? He was called in person to the EDC, spoken to, and then employed. So every single recruitment that is going on in Goa is not based on vacancy. It is based on how many people they want to influence, and just at the time of election, that's how the vacancies are created. Under what authority can MLAs and ministers give jobs? We run a government in Bengal. I was an MLA. An MLA can't just decide that I want to give 6,000 jobs. That's not how it works, especially in state corporations. So I want to ask the people that what is this actually, what are the issues that the government is going to seek another term on? It says, thank you, Savant. Isn't that what they're saying? Yes, I would like to say thank you. Thank you for showing us the light that you're the most inept, corrupt government that this BJP has had. So thank you. Thank you for being the fall guy for the BJP. रेल्वे दुपट्टीकरणाक कुडचरकारांचो तेंको आसा। रेल्वे दुपट्टीकरण करतना अंडरपास आनी ओव्हरपास करपाचें काम लेगीत जातलें, अशी माहिती भाजपाचे कुडचडेचे उमेदवार निलेश काब्रालान दिला। आर्थीक उदरगती खातीर रेल्वे दुपट्टीकरण म्हत्वाचें आसा, अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें। ह्या विशीं थोड्यावेंचे जे प्रश्न आसात ते आपणे सुटावे केल्यात, अशी माहिती निलेशान दिली।
इशू आशिल्लो पयर की एक तो जो कॉन्क्रीट रोड घातलेलो तेका डस्ट जातालो आनी थंय ते हॉटमिक्स केला आनी तितून भितर तो एक सोल्युशन काडला आनी तांकां सायडीच्यान जे गांवच्या फाटल्यान एक रोड एक्चुअली एक्वायर केला रेल्वेन आनी ती कामां आतां चालू जातली. इशू आसा की हे लोकांक खबर आसा की देश जर फुडें वचपाक जाय आनी देशा भितर जर उदरगत जावपाक जाय जाल्यार एक कनेक्टिविटी जी आसा ही इम्पॉर्टंट देशाचे खातीर. आनी आज आमचे भुरग्यांक आनी बाकीचे आमचे सगल्यांक जर हांगा देशा भितर आनी गोंया भितर रावपाक जाय भायर वचनासतना जाल्यार हांगा इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडपाक जाय. आनी इकॉनॉमीक एक्टिविटी कशी वाडटा की खंय तरी ज्यो गोश्टी आज ट्रान्सपोर्ट हो मिडियम जो आसा हो डिपेंड करता इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी कमर्शियल एक्टिविटी इकॉनॉमीक एक्टिविटी आसा हिका हे एक्टिविटी खंय तरी आमचे प्रायस जे आसा हे कमी करता. आनी रेल्वे हो मिडियम जो आसा हो रेल्वे मिडियम आसा इज द मोस्ट फास्ट एंड मोस्ट इकॉनॉमीक मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन वेदर इट इज पॅसेंजर्स ऑर वेदर इट इज गुड्स. सो आज आमचे कडेन पोर्ट आसा बाकीचे एक्टिविटी आसा आनी ह्यो एक्टिविटी जर वाडल्यो ह्या वाठारान हे सायडीच्यान जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो देशा खातीर आनी गोंयच्या खातीर. सो आज आमी पळयता की पयलीं कितें जातालें की खंय तरी एक ट्रेन दुसरे ट्रेनीक रावताली ट्रॅकार खंय तरी रावपाक इवन लोकांक 15 ती लेट जालेली हांगा लेट जातली अशें करून त्रास जाताले. आतां डबल ट्रॅक जाल्ल्या कारणान फुडें काम जातलें तितून भितर फास्ट मुवमेंट जातलो. मागीर लोकांक आतां हांगाच्यान हांव परतून रिपीट करता हांगाच्यान बेलगाम जर आमी गाडयेन गेले जाल्यार आमकां 1.5 वर लागता आनी फाल्यां अशें जावपाक जाय ट्रेनीन आमकां 40 मिनटान पावपाक जाय. सो एक एग्जाम्पल दिता हांव अशें म्हणजे अशें जर गोश्टी जाल्यो जाल्यार इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडून जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आसा हो देंवतलो. ताका लागून लोकांनी ह्या मतदारसंघान आनी आमच्या ह्या वाठारांनी लोकांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी दोन बारीक गोश्ट्यो ज्यो आसा आमचे रेल्वे ओवरपास जो करपाक जाय हो चालू केल्लो आसा. बाकीचे अंडरपास आनी तो रस्तो ते जातले लोकांक म्हजे विश्वास आसा. आमी लोकां मदेंच काम करीत येयल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की जे लोकांचो विश्वास हो म्हाका आज फुडें व्हरपाचो जो प्रचार कित्याक आतां फिजिकली खूब आमी केन्ना वॉक करना आनी 5 वर्सां वॉक करना सडनली आमी वॉकिंगाक वयता. सो ह्यो आनी कंटिन्यूस 16 किलोमिटर 15 किलोमिटर आतां हे स्मार्ट वॉच घालतना आमकां कितले स्टेप्स आनी कितें तें सगळें चलता. 25,000 स्टेप्स 23,000 स्टेप्स दिसाक चलप जाता. सो लोकांचे शक्तीन आनी लोकांचे आशिर्वादानूच आमी हें करूं शकले. प्रचारा वेळार 5% लोक आमकां मेळोंक नात ताका लागून आमी डिजिटल माध्यमांतल्यान मेळटले. सोशल मिडियेच्या लोकांतल्यान लोकां मेरेन ते पावतले. गोंयच्या उदरगती खातीर लोकांचे कसलेय अडचणी आनी प्रश्न आसल्यार ते विचारपाक ते शकता. आम आदमी पक्षाची वळेरी जाणून घेवपाक जाय जाल्यार ekchancekejriwal.com ह्या ईमेल आयडीचेर वचून जाणून घेयात अशें आम आदमी पक्षाची फुडारी आतिशी मार्लेना आनी अमित पालेकरान सांगलें. अरविंद केजरीवाल जी का और अमित पालेकर जी का एक डिजिटल डोर टू डोर कैंपेन. इस डिजिटल डोर टू डोर कैंपेन का जिसके अभी हम आपको डेमो भी देंगे. इस डिजिटल डोर टू डोर कैंपेन से अरविंद जी और अमित पालेकर जी आपके फोन के माध्यम से, आपके लैपटॉप के माध्यम से, आपके टैब के माध्यम से आपके घर आएंगे. आप उन्हें बुला सकते हैं और जो सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं उनकी गोवा के विजन के बारे में वो आप पूछ सकते हैं. गोंयच्या प्रत्येक घरान आमकां पावपाक जाय. आमच्या उमेदवारांक आनी आमच्या उमेदवारांनी ते सगळे प्रयत्न करून प्रत्येक घराघरान गेल्यात. हांवूय आसा, हांवूय सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी प्रत्येक घराघरान पावल्या. कांय लोक घरा नासता कामाक गेल्ले आसल्या कारण आमी तांकां मेळूंक ना. आमी आमचे विजिटींग कार्ड थंय दिल्ले. अशें आमचे खूब जाणांनी खूब उमेदवारांनी अशें केल्लें आसा. आमी अजून एक 4-5% घरांनी पावपाचे उरल्यात अशें आमचे उमेदवार सगळे प्रयत्न करता की प्रत्येक घराघरान ते पावतले. पण जशें म्हाका प्रत्येक घरान वचपाक शक्य ना, जशें केजरीवाल बाबाक प्रत्येक घरान वचपाक शक्य ना, तेन्ना डिजिटल माध्यमांतल्यान आमी आज तुमचे कडेन एक कन्वर्सेशन करपाक सोदता. आमचें विजन तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता. आमी वेगवेगळे एजेंडाज वेगवेगळे गॅरंटीज आज गोंयच्या लोकांक दिल्या. पूण ते लोकांक कशें कळटले की जर तांणी ते समजूंक जाय जाल्यार तांणी 2 गोश्टी करपाक जाय. एक म्हणल्यार ekchancekejriwal.com. हे फावट मडगांव तशेंच पेडण्यान भाजपूच जिखतली असो विश्वास उपमुख्यमंत्री आनी मडगांवचे उमेदवार बाबू आजगांवकार हांणी व्यक्त केलो. निवडून येतकीच मडगांवांतली पार्किंग, कोयराची, मार्केटाची, बस स्टँडाची तशेंच हेर साधनाच्या सुविधाचे प्रश्न सुटावे करपाक आपूण वावरतलो अशें बाबून सांगलें.
लोकांनी सगळ्यांनी आज ठरयलेले आहा, डिसायड केल्ले आहा की चेंज हे फाटी आनी कॉम्प्रोमाइज हे फाटी चेंज आनी सगळे समाजाचे लोक एक जाल्ले. आज मडगांव सीट आमकां मेळटा, ताजे भितरल्यान पेडणे सीट जो आसा, पेडण्या ऑलरेडी हो सीट आमचोच बीजेपीचो आनी हो आमकां मेळटलो हेजे बद्दल डावट ना. पार्टीन म्हाका हांगा उबो केलो आनी पेडण्याच्या सिटा भितर हो प्रवीण आल्लेकर दवरला. म्हाजे लोकांक एपील आव्हान की सगळे एकठांय जा, कारण आमकां फुडली गव्हर्मेंट आमचे जाता, आमकां आनी प्लस नंबर मेळटा हेजे बद्दल आनी डावट ना. कारण 22 म्हटल्यार आज 24 जाता, तेजे बद्दलय डावट ना. म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांक आनी पेडणेवाल्यांक हांव आव्हान करता आनी अपील करता की सगळे एकठांय जा आनी बीजेपीचो सीट हो 100% बहुमतांनी तुमी निवडून हाडटले अशें हांव आशा करता. आनी हो येतलोच 100% सीट खंयचो पेडण्याचोय, दुसरो सीट प्लस मेळटा हो मडगांवचो. मडगांवची आणि फातोर्डाची उदरगत थळाव्या आमदारांनी आडोवन दवरिल्ली असो आरोप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें केला. अच्छे दिन कितें म्हणप विचारपी दिगंबर कामतीक काँग्रेसीच्या सरकार आसतना आनी उपरांत भाजपाचें सरकार आसतना कितें बदल जाला तें पळोवचें जाल्यार कब्रस्तान झोन बदलपाक कोण जबाबदार आसा ताची जाप विजय सरदेसायान मतदारांक दिवची अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. एक करप्ट गव्हर्मेंट नाशिल्लें दिगंबर कामतीक आमकां करप्ट म्हणपाचो अधिकार उरना. तो अच्छे दिन कितें काय म्हणून विचारतालो. ताका सांगपाचें 2012 पयलीं गोंयचे सगळे दीस पळय म्हणजे तुका अच्छे दिन हांगा केल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट हो तूं पळयल्या उपरांत तुका अच्छे दिन कितें तें कळटलें. त्या खातीर जो कोण हांगासर राहुल गांधी येवन थंय कितें तरी उलोवन गेलो तितून हांव वचना. बट हांगासर आशिल्लो बाब विजय सरदेसायाक हांव आव्हान करता की तांणी कब्रस्तानच्या जागेचो झोन चेंज कोणी केलो. मायनॉरिटीच्या नांवाचेर जो मतां मेळयता तो फातोर्ड्यांतल्यान 2 फावटी निवडून येयलो. आयज मायनॉरिटी कम्युनिटी वा मुस्लीम भाव आमचे आनी जावं कॅथलीक भाव हांच्या खातीर जी सिमेट्री आशिल्ली, क्रिमिटोरियम आशिल्लो, कब्रस्तान आशिल्लो तेजो झोन चेंज कोणी केलो हो म्हाका तेणी सांगचो म्हजो प्रश्न आहा ताका. आनी तेणी लोकांक कळोवचें, ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं कळोवचें. आनी खऱ्या अर्थान बरी पैकी तांकां जी कब्रस्तान दिवपाक जाय आसलें दिगंबर कामतीन आयज पर्यंत कित्याक दिवंक ना. दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय सोनसड्या खातीर कोण जबाबदार, सोनसड्याचेर राजकारण कोणी केलां, कब्रस्तानाचेर राजकारण कोणी केलां, गार्बेजीचेर राजकारण कोणी केलां, मडगांवांतलो विकास फाटल्यान कोणी दवरलो, मडगांवांतलो बस स्टँड आजून कित्याक जावंक ना. आमी वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळे फावटी वेगवेगळी प्रपोजल्स दिल्ली. हांव 3 वर्सां सरकारान जरी म्हजी 2 वर्सां कोविडांत गेली तरी सुद्दां म्हजो पूर्णता म्हणजे संपूर्ण गोंया खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत संपूर्ण विकास करपा खातीर हांव सातत्यान वावुरतालो. बट ज्या पद्दतीचें राजकारण हांकां करपाचें आशिल्लें, मायनॉरिटी भावां कडेन राजकारण करपाचें आशिल्लें, आमीच तुमचे विशय सोडयता हें तांकां कळोन चुकलें. कारण काही विशय म्हाका स्वताहून सोडोवपाचे आशिल्ले. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता, मडगांव सहीत जे हांवें मुद्दामून म्हटलां की बाबू परत एकदां उपमुख्यमंत्री जाता आनी दामू मंत्री जाता. हांव ठामनिशी सांगपाक शकता सालसेतकारांक ही खरोखरूच पयले फावटी अशा पद्दतीन सालसेतींतलो विकास करून घेवपाचो ही मोठी संद आसा. आनी त्या खातीर हांव म्हज्या सगळ्या सालसेतींतल्या भावां कडेन मागता, भाव भयणी कडेन मागता. इलेक्शन एक्सप्रेस ह्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत आयकुया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवयात इलेक्शन एक्सप्रेसाच्यो फुडल्यो खबरो. हेर उमेदवार विधानसभेची वेंचणूक जिखून येतकीच कामां करपाची आश्वासनां दितात, पूण हांव फटींग आश्वासनां दिना. वेंचणूक जिखून आयले उपरांत मांद्रे वाठाराची उदरगत करतलो, ताचे उपरांत पक्षांत प्रवेश करतलो अशें सतीश शेटगांवकारान सांगलें. भायल्या लोकांक गोंयांत धंदो करपाक आमदार तेंको दितात. उदकाच्या प्रश्नाचेर आजून मेरेन तोडगो कोणूच काडिना, ते खातीर अपक्ष वेंचणूक लडोवपाचो आपणे थारयला अशें सतीश सांगता. आनी आमदाराक धरूनय रावना. ऑफिसान चल, तुजे पेपर वर्क कर, स्किमी हाडूं येता. अक्षरशः वावर करून जो वावर केल्या शिवाय काय मेळना. खंयच्याच हितून चल, वावर केल्या शिवाय मेळना ताका. कश्ट केल्या शिवाय फळ मेळना.
तसं आता आमदार सांगतात हे आपले स्वार्थाच्या गोष्टी म्हणतात. खंयचो आमदार आज लक्ष्मीकांत पार्सेकर सगळं सांगता आपण आमदारच झाल्या पुरो सगळे प्लान करताय म्हणटा तो कसो करतलो स्वताचे पैसे म्हणून करतलो काय सरकाराचो ताका साथ जावं अशी फटीपणां सांगून जावचा ना. आश्वासनां दिवन फटीपणाचें सांगून जावचा ना. सरकारात गेल्या उपरांत सरकाराचोच पयसो सरकाराचो म्हणजे जनतेचो पयसो तो आमी लोकां खातीर म्हणूंक जावचो आनी आमी सुद्दां आतां विकास केलो म्हणून सांगतो म्हाज्या स्वताचे पयशे आमी म्हणूंक ना. स्किमी हाडूंक जाय हाडपाक कळंक जाय आमी ते जाणून घेतलेले आसा स्किमी हाडपाचे कोणा कडेन वचून बसपाचे खंयसर कामां करपाची. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस पक्षान लोकांनी नाकारिल्ले फुडारी परतून एक फावट उबे केल्यात असो आरोप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलो. साश्टीन आवेर्तान फुतारदो तशेंच बाणावली आनी कुडतरे मतदारसंघातल्या लोकप्रतिनिधीक तोमडो तेणी मारलो. हातूंत तांणी लुईझीन फालोरेचें लेगीत नांव घेतलें. हे फावट लोकांनी फक्त आमदार निवडपाक न्ही जाल्यार एक बरें प्रशासन दिवपी सरकार घडोवन हाडपा खातीर भाजपाचे बरे लोकप्रतिनिधी निवडपाक जाय अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. काँग्रेसीचो रिजेक्टेड माल तेंच्यांनी परत एकदा हांगासर दवरला. रिजेक्टेड माल हांव ह्याच शब्दान सांगतलो. बाब आवर्तान फुडतो हेणी 5 वर्सांक कांयच करूंक नाशिल्ले मंत्री आसतना तो नावेलीन आतां कितें करतलो. जो टीएमसीत गेल्लो लुईदीन फालेरो स्वताची पॅकेज घेतली आनी थंय गेला आनी लोकांक फटोवंक कोण तरी हांगासर आतां टीएमसीचेर उबे केल्ले आसा. सेम केस वित्या नुवें आसतली बाणावले आसतली कुडतरी आसतली सगळी कडेन तीच आसतली. त्या खातीर हांव सगळ्या मतदारांक आव्हान करता भारतीय जनता पार्टी फक्त स्टेबल गव्हर्मेंट दिवपाक शकता. भारतीय जनता पार्टी फक्त गोंयचो विकास करपाक शकता. त्या खातीर गोंयाक समृद्धी कडेन व्हरपा खातीर माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल डबल इंजीन सरकाराची ग्रोथ आनीक डबल करपा खातीर परत एकदा आमकां पुराय ह्या गोंयांत 22+ जर निवडून येतले म्हाका बरेच जाण येता 22+ म्हणजे कितले काय म्हणून हांवें म्हटलें हे फावटी गोंयकार सरप्रायज जातलो. हांव पयले दिसाच्यान सांगता हे फावटी आमदार न्ही सरकार निवडून दिवपाक मतदान करात. फक्त आमदार न्ही कारण ही सरकार फक्त भाजपा करपाक शकता. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या कांबळे आणि गोंय प्रदेश समितीच्या वतीन दिवचल मतदारसंघातले अपेक्ष उमेदवार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांकां तेंको दिलो. शिकलेले उमेदवार राजकारणात आयले जाल्यार ते बरे राजकारण करतले अशें शिक्षणाक म्हत्व दितना पार्टीचे अध्यक्ष अमित कोरगांवकारान सांगले. इलेक्शन कमिशनान जाहीर करपाक सांगलेलें की दोज हू आर हॅविंग क्रिमिनल बॅकग्रावंड ऑर वॉट एवर कितें तरी भाशेन तेंचेर केसी बीन आसात ते ऑन रेकॉर्ड पेपराचेर जाहिरातीचेर छापून हाडपाचे. अँड वेन वी वेंट टू सी तितून डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीचें नांव ना काय ना. सो वन थिंग इज व्हेरी क्लीन कॅरेक्टर पर्सन नेम फेम आसून तेंचे कडेन ऑलरेडी नेम आनी फेम आनी सगळें आसा बट तरी पण ते पॉलिटिक्सान येवंक सोदता विथ अ गूड विजन वीच वी ऑल एप्रिशिएट. ताका लागून आमच्या पार्टीचो तेंको डॉक्टराक आसा. आनी आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां सांगलेलें आसा की शिका संघर्ष करा आनी संघटीत व्हा. तर शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे आसा. जर शिकलेले उमेदवार जर पॉलिटिक्सान येता आय कॅन बेट यू की पॉलिटिक्स हे क्लियर जातले. तेंच्याकडे पैसो ना हे ना अशें काय ना तेंच्याकडे सगळें आसा. हांवें तुका पळयलां नेम एंड फेम दीज ऑल थिंग्स आर देर. सेकंडली आमचे पार्टीचे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी सुद्दां तेंच्या कडेन उलयलें एक हे केलेली की बाबा सर बेरोजगारी जी आसा ती खूब व्हडल्या प्रमाणात आसा ऑल ओवर गोवा नॉट ओन्ली बिचोली ऑल ओवर गोवा. तर युथाक लागून तुमचो विजन कितें आसा तर सराचो मॅनिफेस्टो आमी एक पळयलेलो. वी वर हायली इम्प्रेस्ड एंड हायली इन्फ्लुएन्स्ड बाय दीस मॅनिफेस्टो. इट्स अ डेफिनेट जे कितें सरान दिलेलें आसा जशें की आतां पयलींचे आमचे प्रवक्ते उलोवन गेले की वचनबद्धता जी आसा ती आमकां सुद्दां सांगिल्ली आसा की डॉक्टर ही सगळी जी आसा मॅनिफेस्टोन बरयलेली वचन हे पूर्ण करतलो. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान गोंयभर प्रचाराक बरोच नेट धरला. दिवचल भाजपाचे उमेदवार राजेश पाटणेकर हाणें प्रचाराक सुरवात केली. फुडल्या 5 वर्सां भितर दिवचले दिसाक 3000 नोकऱ्यो उपलब्ध करून दितले अशें उतर भाजपाचे दिवचलेचे उमेदवार राजेश पाटणेकर हांणी दिलें. मजगतीं दिवचल मतदारसंघाच्या उदरगतीचे भर दिवपी जाहीरनाम्याचे पाटणेकर हांणी सोमारा प्रकाशनूय केलें.
या आम्ही तुमच्या गणेश गोष्टीच्या माध्यमातून आम्ही कल्पना आणि तुमच्यासोबत आहे केलेला त्यांच्या लोकप्रतिनिधी जी अडचण येते एकूण ती रोजगार तुम्हाला आपली खबर असता की 100% आम्ही सरकार त्यासाठी अर्थमंत्री विषय असो सहकार क्षेत्र असो शिक्षण क्षेत्र असो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट असो इत्यादी एम्प्लॉयमेंट असो या माध्यमातून आम्ही 100% रोजगार देण्याचा प्रयत्न या 5 वर्षांच्या पंचवार्षिक योजनेत आम्ही करतोय. तो उल्लेख आम्ही ह्या आमच्या मुखेली सदांच जनता ठरयता. स्वता मुखेली म्हटल्यार जायना आणि दोळ्यांतल्यान दुखां हाडली म्हणून लोक मतां दिवचे ना अशी खर टिका दयानंद सोपटेन लक्ष्मीकांत पार्सेकराचेर केली. जाल्यार 2007, 2017, 2018 वर्सा वेंचणूक लढयली तेन्ना जनतेन जायंट किलर नांव आपल्याक दवरिल्लें अशें मतदारसंघात प्रचार करतना ताणें सांगलें. जाल्यार वेंचणूक लढयता तेन्ना सगळ्याच उमेदवारांक 100% जिखतले अशी खात्री आसता पूण खरें कितें तें विधानसभेच्या वेंचणुके नंतरूच कळटलें अशें ताणें सांगलें. लीडर खूप असतात पण लीडर हो स्वतः पुरता नसता. लीडर जनतेन म्हणपाक जाय. आपणाक स्वताक लीडर म्हटलं म्हणून लीडर जायना कारण हे राजकारण असतं. तू स्वतःच्या घरात तू म्हणू शकता आपण व्हडलो एक कोण पण व्हडलो एक कोण म्हणच्या पेक्षा त्या जनतेन तुका व्हडलो म्हणपाक जाय. तशें कर्तृत्व तुजें आसपाक जो तो माणूस जो इलेक्शन लढता तोच कित्याक आमची ती आरजी ते म्हणटा न्ही नवीन करून येयला ती आपली कोणतरी हा नवीन पक्ष ती म्हणटा 100% विजय हा म्हणपाक कितें आहा तर शिवसेना म्हणटा तो आपण नंबर 1चेर हांव खंय म्हणटा तर अशें तुमी म्हाज्या जनतेक पळयतात. जनतेन करता आसतना 2007 पेडण्याचो आमदार जेन्ना जालो जायंट किलर तेन्नाय ठरलो. 2017 ह्या मांद्रानय लोकांनी जायंट किलर ठरलो म्हणजे जनतेन ठरयलो. 2019 ठरयलो म्हणजे जे कितें उलयतात 6 दीस उलयतले 10 मार्चा दीस कळटले की आपूण शुअर आनी 100% कोण आसा. सोपटेन कोविडच्या टायमार सुद्दां लोकां बरोबर काम केलें. स्वता आपणच उलयलो की गेली 4.5 वर्सां फक्त आराम आनी व्यायाम केलो. दयानंद सोपटेन ते करूं ना. दयानंद सोपटेची कार्यकर्ते तेंच्यांनी करूं ना. जीव धोक्यान घालून काम केलें हे दाखयता हे लोकांनी पळयलां. तेन्ना खंत करचें न्हू ह्या लक्ष्मण पार्सेकरान की हॉस्पिटल ऑलरेडी जाल्लें आहा तुजे पेक्षा देवान अक्कल म्हाका चड दिल्ली आहा जेणे करून ज्या ह्या म्हाज्या पेडणेच्या जनतेक आरोग्याच्या दृश्टीकोन ज्यो सोयी जाय सगळ्यो करतलो. एका वर्सा भितर करतलो आनी तो करता आसतना विचारपूर्वक करतलो. दयानंद सोपटे हो माणूस न्हू आनी आयकतलो वगैरे जातलो. हांवें मनान चिंतलेलें नांव घेवचो ना आरोप करतना गेले 8 दीस कोण गळ्यान घंटा घालून फिरत आहा ते हे हॉस्पिटल करतलो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट करतलो इलेक्ट्रॉनिक सिटी करतलो. अरे इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या भानगडी तूं केल्यो त्या जमनीन त्या तुवें गांवच्या भावांक त्रासान घातले. कमिशन तूं खाल्लें. साळगांवचो भाजपाचो उमेदवार जयेश साळगांवकर 3000 वयर मतांनी निवडून येतलो अशें ताणें प्रचारा वेळार सांगलें. थळाव्या लोकांक भाजप पक्ष फक्त एक फावट जाय. विरोधी पक्ष आयल्यार लेगीत मतां फुटची ना अशेंय ताणें सांगलें. आयतारा सुमार 600 ते 800 लोकांनी ताच्या वांगडा प्रचार घोशणा दिली. लोकांचो बरो प्रतिसाद आनी विश्वास पळोवन परत एकदा आपूण निवडून येतलो अशें जयेश साळगांवकरान सांगलें. तरी आसली इलेक्शन एक्सप्रेस बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.